कोरोना केशींचो भारतांत पावला आंकडो 60,000चेर। एकाच दिसा सापडले 3,390 पेशंट। 3 दिसां भितर 10,000 केशींची नोंद। कर्नाटक बॉर्डरीचेर आडायल्यो स्थलांतरीत कामगारांच्यो बसी। शेकड्यांनी कामगार अडकल्यात गोवा पळय बॉर्डरीचेर। भुरगीं, जाणटे आनी गुरुवार बायलांची येवतिकाय। परत सुरू जाले राजकीय गैर। हे खेपे बाबू आणि विजय सरदेसाई मदीं फायट। सरकाराच्या भ्रष्टाचाराचेर विजयान शेवटिले गुणे। बाबू म्हणटा, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेकते। परत सुरू करात गोंयचे खण वेवसाय। राज्यपालान गृहमंत्र्याक धाडिल्ल्या पत्राचेर गोवा फाउंडेशनाची हरकत। म्हणटा, राज्यपालान गोंयकारांचे हित आनी फुडले पिळगेचे भविष्य दवरचे मतींत। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। भारतात कोरोना दिसान दीस भिरांकूळ रूप घेवपाक लागला। कोरोना केशींनी 60,000चो आंकडो हुंपला। एका दिसातूच 3,390 दुयेंतींची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 100 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात, जाल्यार सुमार 1000 भर पेशंटांक जीवदान मेळ्ळां। आता मेरेन भारतात 59,662 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या। 1,981 मरणांची नोंद जाल्यार 17,846 दुयेंती बरे जाल्यात। महाराष्ट्रातलो आंकडो 19,603चेर पावला, जाल्यार गुजरातातलो आंकडो जाला 7,402। दिल्लीत 6,318, जाल्यार तामिळनाडूत होच आंकडो 6,009 इतलो जाला। आता तर भलायकी मंत्र्यान आवाहनच केलां, आमकां कोरोना बरोबर जीण जगपाक शिकची पडटली। सगळ्या पद्दतींनी बदल करचो पडटलो, ताची संवय लावन घेवची पडटली। तेच बरोबर 216 जिल्ल्यांनी एकय कोविड-19ची केस सापडूंक नाशिल्ल्याची माहिती भलायकी मंत्र्यान दिली। दुयेंती बरे जावपाचो दर 29.36% जाला। ICMR अंतर्गत प्लाज्मा थेरपीच्यो वैजकी चाचण्यो घेवपाचेर विचार चल्ला। और आज जरूरी है कि जब हम रिलैक्सेशंस की बात कर रहे हैं, जब हम माइग्रेंट वर्कर्स के रिटर्न आने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग टू लिव विद द वायरस, तो बहुत ज़रूरी है कि जो वायरस से बचने से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं, हम उसको कम्युनिटी में एज ए बिहेवियर चेंज के रूप में लाएं। चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, हमें सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुख्यतः कम्युनिटी सपोर्ट की ज़रूरत है। सरकार जब एक एफर्ट्स अपने इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट मेजर कर रही है, तो आज ज़रूरत है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा भी जो अक्रॉस द कंट्री हमारे जो ज़िले, हमारी पॉपुलेशन फैली है, वहाँ पर एक बिहेवियरल चेंज के रूप में ये सारी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट की जाएं। लास्ट क्वेश्चन ब्रह्म प्रकाश दुबे जी फ्रॉम जी न्यूज़। सर, मेरा सवाल ये है कि जो वीकली आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से रेड जोन है, ग्रीन और ऑरेंज जोन, तो उनकी क्या स्थिति है? क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? और आप मुंबई भी गए थे कल, तो क्या वहाँ की क्या स्थिति है? कौन से स्टेट्स आपके लिए अभी चुनौती बन रहे हैं? सर, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डेटा आता है स्टेट से, हम उसको एनालाइज करते हैं और जल्दी ही हम जो रिवीजन इन टर्म्स ऑफ रेड, ऑरेंज और ग्रीन है वो आपको और स्टेट्स को आपकी नॉलेज में ले आएंगे। उसके ऊपर एनालिसिस चल रही है। 1 या 2 दिन के अंदर बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा वो एनालिसिस करके स्टेट्स को कम्युनिकेट की जाएगी। 116 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे ज़िले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे ज़िले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है। और 46 ऐसे ज़िले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन ज़िले की संख्याओं को बढ़ाएं। ICMR ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत, प्लेसिड यानी फेज़ 2 ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत ICMR कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा, जिसमें से कि 5 अस्पताल महाराष्ट्र से हैं, 4 गुजरात से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं। साथ ही पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़ से 1 अस्पताल है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री
और माननीय आयुष मंत्री उन्होंने मिलकर आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का लॉन्च किया, जिसको कि आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा डेवलप किया था। साथ ही 2 इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ जो एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ICMR के साथ मिलकर उसको भी लॉन्च किया गया। एका दिसात संवसारांतल्या कोविड-19 केशींचो आंकडो 89,729 पावला। एकूण केशी 40 लाखांच्या वयर पावल्यात। 2.76 लाख लोकांक मरण आयलां जाल्यार 13.94 लाखा वयर लोक बरे जाल्यात। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। गोंयांतल्यान कर्नाटकात शेकड्यांनी स्थलांतरीत कामगारांक घेवन वचपी बशी कर्नाटक बॉर्डरीचेर आडायल्यो। शेनवारा आमकां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शेकड्यांनी कामगार बिरेस्तार शुक्रारा आपल्या गांवांक वचपाक भायर सरिल्ले, पूण गोवा पळय बॉर्डरीचेर ते अडकून पडले। केन्ना सोडटले कोणाकूच खबर नासले। तातूंत सान भुरगीं आसली, तरणाटे, जाणटे आनी गुरवार बायलांय। गोंय सरकारान तांकां जेवणा उदकाची तरतूद केली खरी, पूण बरोच काळ दोनूय सरकारां मदीं फकत उलोवणीच चालू आसली। दोनूय कडले अधिकारी बॉर्डरींचेर पावले, तांचे मदीं उलोवणी सुरू आसात, पूण मजुरांची अवतिकाय मात पळोवन नजो अशीच जाल्या। पळयात गोवा 365 स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना व्हायरसा लागून जे गोंयात कामगार आशिल्ले ते आता कशाय परिस्थितीन आपल्या घरा कडेन वचपाच्या तयारीन आसा। सध्या गोवा सरकारान तांकां कांय प्रमाणात बशीची अरेंजमेंट करून घरा कडेन धाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण ते जेन्ना कर्नाटकांतल्या खास करून पोळे चॅकपोस्टांतल्यान भितर सरपाक पळयताले तेन्ना कर्नाटक गव्हर्मेंटानच हाजेर कांय बंधनां घायली, रिस्ट्रिक्शन्स घायली आनी काल शुक्राराक आयिल्ले सुमार 1000भर जे कामगार आसा ते आजून हांगासर काणकोणाक पोळे चॅकपोस्टाचेर ब्लॉक जावन उरलेले आसा। हातूंत कितलीशींच भुरगीं आसा, कितलेशे जाणटे आसा, ताच बरोबर प्रेग्नंट बायलो सुद्दां आसा। ताका लागून ह्या लोकांक आतां बरेचशे प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा। ह्या वेळाचेर तांचे कर्नाटकांतले स्पेशल कारवार जे ब्लॉकाची डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट प्रियांका यम ही आयिल्ली आनी ताणें आमच्या काणकोणच्या कलेक्टरा कडेन ह्या विशयाची उलोवणी केली आनी हाचेर एक नवो आतां उपाय सोदून काडलो काणकोणच्या कलेक्टरान की जे गोंयच्यो बसी आसा कामगारांक घेवन आयिल्ले आसा तांकां आपल्या गांवा पर्यंत एक स्टॉपार पर्यंत वचून सोडपाची इतले पर्यंतचे पास जी सिस्टम आसा ती आपूण करून दितलो। फक्त ह्या बसीच्या ड्रायव्हरांनीच तांकां थंय व्हरून सोडपाची तयारी दवरपाची आसा। कर्नाटक जाने के लिए सोच रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग रूम वगैरह पूरा खाली करके आ चुके हैं। किधर से? गोवा से। गोवा से, क्योंकि हम लोग को देखिए सर अपने छोटे छोटे बच्चे सबको यहाँ के लेके आए। हम लोग कल से आए, यहाँ से 3 बजे हुआ, हम लोग 3 बजे से यहाँ पे आ चुके हैं। कल से हमको खाना नहीं है और पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों को लेके हम लोग तरफसा रहे हैं सर। तो हमको प्लीज गवे से हम लोग को कर्नाटक को भेजने के लिए आपसे मैं विनती करो सर। अभी उधर का गवर्नमेंट क्या बोला कि खाली उत्तर कर्नाटका है ना, वो लोगों को आज भेजेगा उत्तर कर्नाटका। हाँ सर। बाकी का लोगों को वापस गोवा जाने का बोला। सर पहले तो हमको ऐसा कुछ नहीं बताया कि हम लोग को ऐसे बताएंगे, तो हम लोग पहले वहाँ से ना हम लोग रूम छोड़ के नहीं आ सकते थे ना। अभी क्या है सर रूम छोड़ के आया सर, किसी का रूम नहीं सर, रूम वाला भाड़ा नहीं छोड़ रहा सर, किसी के पास काम नहीं सर। सब छोटा छोटा बच्चे लेके आए सर, वापस नहीं लेते सर। तो हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ से बहुत तकलीफ है सर, कम से कम 1000 के ऊपर लोग है सर। रूम पे जाएंगे बच्चे को लेके सर। गोवा में किधर रुका था? कोलवा में रुका था। कोलवा। अभी किधर जाने का? अभी कर्नाटक। कर्नाटका। किधर कितने बजे आया था इधर? कल सुबह 11 बजे आया था। इधर 11 बजे, कल 11 बजे, कल 11 बजे। और इधर ही है? इधर ही है हम लोग। कल से इधर ही है? इधर नहीं, आधा रास्ता पर छोड़ा था, उधर हमारा घर को गए। हाँ ओके। इधर है। अभी क्या बोला है? अभी जाने का है। किधर जाने का? गाँव जाने का, गदग। गदग जाने का। अभी कल से आज तक तुमको खाना वगैरह कुछ मिला क्या? मिला। कौन दिया खाना? दे रहा है, इधर दिया, हम लोग भी लाया था थोड़ा सा। Clarification, no? उत्तर कर्नाटका will be allowed without pass. No, pass to anyone have. We'll arrange transport for them. Okay. Further instructions I'm waiting from my DC. We'll let you know. Just going and then just keep coming. Yes, they coming. They keep coming actually. And how many are there? What are your expecting? How many? From yeah, it must be more than 10,000. And now we
सोडपाची तयारी दवरपाची आसा आणि हो जो विषय आसा त्या कारवारची मॅजिस्ट्रेट आसा प्रियांका यंब हाणेन बी मान्य करून घेतला आणि आता हो फुडलो प्रोसेस जो आसा सुरू करपाचो आता तयारी दवरली आसा आणि त्या तरेन कलेक्टरान पावलां उचलली आसा. काणकोणांतल्यान गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. आनीक एक गैर सुरू जाला, अर्थात पॉलिटिकल. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर आणि फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय मदीं सरकारांतल्या भ्रष्टाचाराची पाखां पिसडुवपाचो ताणें यत्न केल्लो. बाबून ताका जाप दिल्या, जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते. पळयात हाय वोल्ट ड्रामा. वयता त्याने काल एक डायलॉग मारलो आमच्या विजय सरदेसाय, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, हो त्याचो डायलॉग. पण आमचो चीफ मिनिस्टर त्या पक्षाची पंखां मेजू शकता आणि कोणाची कट करपाक जाय पळय ती कटीत केली सांगपाचें. हांव एकच विद्यार्थी म्हाजें एक दिता उदाहरण. जिसके घर शीशे के रहते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते. हे ताणें लक्षात दवरचें. अजूनही आमच्याकडे खूप आसात, पण ताका हे पयली शिटकावणी की तुजो मतदारसंघ पयलो सांबाळ. तुज्या मतदारसंघात असल्यो किटकिटी हाडपाक दिनाका. फॉर्मलिन बद्दल तुवें जे कितें केलां, लोक विजय वळखतात, लोक म्हाकाय वळखतात, लोक डॉक्टर प्रमोद सावंताक वळखतात. काल मरे विजय सरदेसाय जो फातोर्डाचो आमदार हेणें काल म्हाजेर आरोप केलो. डेली जावन आसा सवय की दुसऱ्याच्या खांद्यार म्हाज्या खांद्यार दवरून पाड दवरून आमचे बीजेपीच्या आमदाराचे मारपाक बदनाम करपाक आनी हेजे वयर तेजें कांयच ना. जी घटना पेडण्यां घडली तेजो हांवें ऑलरेडी खुलासो केलो. हर एक मतदारसंघाचो आमदार जो आसता आपलो त्या आमदाराचें प्रतिनिधित्व करप त्या आमदाराचें कर्तव्य जावन आसा, तेजी ड्युटी जावन आसा. आनी जें म्हाजे कडेन थंय आमचें थंय घडलें पेडणें तें तेजो ऑलरेडी खुलासो अख्ख्या गोंया भितर केल्लो आसा. प्रेसांनी खूब हाडलेलें आसा आनी तेजेर आमचे चीफ मिनिस्टर म्हाका आनी मायकलाक आपोवन आमची कितें आहा तें सेटलमेंटूय केलें. म्हणजे आमकां तेजे बद्दल जे आरोप तेणी केल्या, जे आरोप म्हटल्यार तेजे बद्दल तेंच्यांनी आमकां सूचनाय दिली आनी हेजे फुडें प्रश्न हें आमकां तेणें सांगलें आनी तो ऑलरेडी आमचे भितर समजोता केलो. जो तो उलयता की हांवें जे आरोप केले ते सीएमाकूच तेजो जबाबदार कित्याक धरचो न्ही. हांवें सीएमाचेर केन्ना आरोप करूं ना. हांवें म्हाजेर जो आरोप केला तेजो हांवें खुलासो केला. कारण हर एक प्रतिनिधी जो आसा मतदारसंघाचो तेजी जबाबदारी आसा त्या मतदारसंघाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची. शुक्रारा फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायन म्हणिल्लें, बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर अँड द फीदर इज करप्शन. पळयात विजयाक कितें म्हणपाचें आसा तें. पूण हांवें जें कितें वाचलां आनी जें कितें पळयलां ताजेर अशें दिसता की बाबू आजगांवकरान एक जो स्टेटमेंट केलो हाका एक फार रिचींग इफेक्ट आशिल्लो. ताजो स्टेटमेंट कितें म्हणटा की सगळे 40 आमदार करप्ट म्हणून आनीक ताजे आनी मायकला भितर कोफू जावं ताजे भितर तो हो स्टेटमेंट म्हणटा. आतां हांव बाबू आजगांवकराक सांगूंक सोदतां, ताका जर गट्स आहात आनी क्लियर कट म्हणपाचें म्हाका दिसता तो म्हणूंक सोदतालो की मुख्यमंत्री करप्ट म्हणून. आनी ताजे खातीर तो आमचेंय घेता बरोबर. आमचें बाबा घेवं नाका, आमचें नांव बरोबर तुमचें घेवूच नाका. आमी तुमचे बरोबर ना म्हणून आमी भायर आहा आनी तुमी करप्ट म्हणून सरकारान आहा. हांव सांगूंक सोदता तें. आनी जें कितें सेटल जालां म्हणटा तें करप्शनूच सेटल जालां. करप्शना भितर डील जाल्ली आसतली, नाल्यार सेटलमेंट कितें हाजेर. एक मंत्री म्हणटा की सगळे करप्ट इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर. हांव म्हणटा ताका तर म्हणूंक जाय डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर करप्ट म्हणून मरे आमकां आनी कित्याक बरोबर घेता तर तूं. हो ताजो मुद्दो. कित्याक आय एम टेकिंग एक्सेप्शन टू इन्क्लुजन ऑफ अस इन इट बिकॉज वी आर नॉट विथ देम. वी आर नॉट विथ देम बिकॉज दे आर करप्ट. द बेसीस ऑफ दीस गव्हर्मेंट इट सेल्फ इज करप्शन.
जे कोण आयल्या पळय तातूंत भितर ते कितें करूंक आयल्या? डिवेलपमेंट करूंक आयल्या? कसलो डिवेलपमेंट जाता? हे सगळे कोरोना व्हायरसाचे इश्यूचेर हे दिसांनी जे भशेन सरकार वागता ताजेर क्लियर कट एक सगळ्या गोंयकारांक कळटा की सरकाराक आपली भलायकी राजकीय भलायकीचे सरकाराचें तांकां पडलां, तांकां लोकांच्या भलायकीचें नाजाल्यार गोंयकारांच्या भवितव्याचें कोणाक पडूंक ना. तातूंत म्हाका दिसता की वी हॅव टू ऑल्सो टू सम एक्सटेंट एग्री विथ बाबू की ते जे आहा सरकारान ते सगळे एकूच म्हणून सगळे एक माळेचे मणी म्हणून ते म्हणून तो म्हणटा न्ही. आनी इंग्लिशीन सेयींग आहा बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर म्हणून. वाय आर दे टुगेदर? बिकॉज दे आर बर्ड्स ऑफ वन फेदर एंड द फेदर इज करप्शन. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक राऊत. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयाक एक आयकॉनिक दर्यादेग लाभल्या ती म्हळ्यार कोलवा बीच. पूण हांगा सैमीक सोबीतकायेचो अणभव घेवपाक येवपी पर्यटकांक गैरसोयीक तोंड दिवचें पडटा. सांगपाचें म्हळ्यार हांगा टॉयलेटी नात, चेंजिंग रूमय ना आनी हेर गरजेच्यो सुविधांचोय उणाव आसा. पूण शेनवारच्यान गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या आनी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान येवन ताची पळोवणी केली. पळयात. त्या कोलवा बिचीचेर म्हाका दिसता आख्या संवसारांत लोक येता वयता उदक न्हांवता आनी तांकां टॉयलेट आसना, तांकां ड्रेसींग रूम आसना, जावं एक हँडिकॅपाक तसलें कांय ना. सो ताका लागून हांवें एक सरकाराक मागलें आनीक 1.70 crore हो तेमी म्हाका टॉयलेट टोटल सगळें ड्रेसींग रूम सगळे हँडिकॅप बी सगळे एका तांकां वाचून दिल्यार जालें एक वर्स मात जालें. सगळें लॉकडावन जालें म्हणून मातशें काम स्लो डावन जालें. सो ताका लागून आज काल हांव गेलो पोतो डिपार्टमेंटांत आनीक मिनिस्टर मेळून सगळें मेळून चिल्ड्रन पार्क तो कोण कन्सल्टन्सी कोण तो खबर ना म्हाका. कोण म्हाका येवन मेळना, आळान झुमतें उडयलां बरो म्हाका आमगेले मिनीन आनी आमचे ते डेपो लावऱ्यांनी तेमी म्हाका हें केलें की कंप्लेन केलें की माड काडून आसा कितें तेका म्हणून. सो काल येयले म्हणटकूच हांव गेलो थिंगा आनी आतां हांवें सांगलां तेका ते माडूय कातरपाक सगळें. कित्याक फाल्यां भुरगीं खेळटा समज एक नाल्ल तरी पडलो सकलाक कोण मरूंक शकता, भुरगो जावं जालो जावन ते दोळी हितू एक्सपेन्सीव हें तें चिल्ड्रन पार्क. सो सगळ्यो वस्तू बऱ्यो करून जावपा जायो. टॉयलेट आसलो तो टॉयलेट तोय डिमॉलिश केला तो सगळो हें गेल्लो तो केन्ना केन्ना फाल्यां चालू डिमॉलिशन केलो मुखार. सो दुसरो गेलो 11 crore प्रोजेक्ट पळय आहा तोय चालू आहा हिंगा. तिसरें म्हणल्यार आनीक एक 10 crore क्रिकाचो टेंडर हेंचो जाल्लो आहा तो हेंचो ऑर्डर मेळटली. क्रीक आहलें आमचें कितें आसा हांव ल्हान आसतना आमगे व्हडलेचो लिमालीचो तो इलेक्शनाक वतलो तेन्ना हांवें पोस्टर मारपी गेले दर्याचे आनी आमी ते क्रिकांत उदक न्हांवताले. हांव नुस्त्या बी धरपी थिंगा तितून क्रीक नासली. सारमानी पण खबर आहा तुगे बाबाय खबर आहा जावन तेन्ना ही. सो हिंगा एक क्रिकांत उदक बी न्हांवता. सो मुगे एक मन आसलें मुगे एक विजन आसलें हें क्रीक हांव जालें जाल्यार म्हाका हें जाता म्हणून. आनी त्या हांवें हावजान कितले फावटी उलोवन ते पास जालें आनी आज आनी थोडे दिसांनी तो टेंडर भायर काडलें. टेंडर जालो तो वगडो दिवपाचें आहा तें म्हणल्यार तें काम आतां स्टार्ट जावपाना. तो क्रीक सारको आमी एका आख्खे एकसोन उस्पून वयल्यान ताका जाळ घालून बांदतले आनी हांवें सांगलां इंस्ट्रक्शन दिलां खंयचें हॉटेल तरी आपल्यागे तरी थिंगा तो सिवरेज फ्लो जायत त्या हॉटेला लायसन्स बंद जातले. काँग्रेसीचो आदलो आमदार जितेंद्र देशप्रभूच्या मरणाचे गूढ वाडत चल्ला. देशप्रभूच्या गोमेकोतल्या मरणाची न्यायालयीन चौकशी करात. तशेंच कोरोनाच्या एकाद्रा दुबाविताक मरण आयले उपरांत जे नेम वापरतात ते देशप्रभू खातीर वापरिल्लो काय ना हेवूय जाहीर करात. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान मुख्यमंत्र्याकडेन मागला. आदलो आमदार जितेंद्र देशप्रभूच्या मरणावेल्यान प्रश्नांचें म्होळे फुटलां.
तपासाचे प्रक्रियेचेर टिका जाले उपरांत गोमेकोतल्या उपचारांकडे घाळपण जाल्ल्याचो आरोप दवरत हॉस्पिटलाच्या एका वरिष्ठ दोतोराक निलंबित केल्लो. देशप्रभूक कॅज्युअल्टीत हाडल्या उपरांत त्याच्या मरणामेरेनच्या काळात तेचेर जाल्ल्या उपचारांचेर गिरीशान दुबाव उक्तायला. ताची कोविड चाचणी जाल्ली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशा कडल्यान ह्या प्रकरणाची पुरायेन चौकशी जावची अशें ताणें मागलां. आमचो एक फायर ब्रँड लिडर बाब जितेंद्र देशप्रभू हाजें जे JMCन व्हरतकर तेगे मरण जालें त्या हेजेर आमी तेन्नाच दुबाव काडलेलो, कारण हें कदाचित JMCच्या नेग्लिजन्सा खातीर जालां आसत. मुख्यमंत्री डेली प्रेस कॉन्फरन्स घेता, पूण तेज्यान एकूय दीस हाचेर स्पश्टीकरण करपाक तो शकलो ना, कारण आमी हो दुबाव तेन्नाच उगडो केल्लो की हाचेर एक ज्युडिशियल प्रोब जावचो एक रिटायर्ड जजा मार्फत, आनी तातूंतल्यान जितेंद्र देशप्रभूचें एक मरण कशें हें जालें, थंय कोण कमी पडलो, कोणाचें नेग्लिजन्स जालें, थोडे डॉक्टर्स थंय जाय आशिल्ले त्या टायमार ते डॉक्टर्स थंय नाशिल्ले अशें एक इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा. जितेंद्र देशप्रभूक जवळ जवळ 2:45 थंय एडमीट केलो. ताका एडमीट केले नंतर थंय ताका ताबडतोब ताका अटेंड जालो काय कितें, तेजे नंतर ते कोविड टेस्टाचे बद्दल वेगळे वेगळे रिपोर्ट्स आयले. ते म्हणपाक लागले नेगेटीव. पयलीं डिनान स्टेटमेंट केलें, रॅपीड टेस्ट केली, तेजे नंतर हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा ती रॅपीड टेस्ट न्ही रेग्युलर टेस्ट. तेजे नंतर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिता की रॅपीड टेस्टाक 2 वरां लागतात आनीक लॅब टेस्टीक जवळ जवळ 6 वरां लागतात. जितेंद्र देशप्रभू 2:45 ते 6 थंय उरलो कितलो वेळ. सो ह्या हितूंतल्यान सगळ्यो एक वेगळ्या तरेचोच दुबाव येता की जेन्ना कोणी सस्पेक्ट कोविड जो पॉझिटिव्ह नाशिल्लो पूण ताका सस्पेक्ट म्हणून हाडलो आनी तेजे नंतर तेजें मरण जालें जाल्यार एक वेगळो प्रोटोकॉल आसा. तेजे पोस्ट डेथ जातकर सर्टन टेस्ट करचे पडटात, स्वतंत्र प्रोटोकॉल फॉलो करपा पडटा. तो प्रोटोकॉल हांणी फॉलो केला काय कितें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्यो खणी परतून सुरू करपा खातीर गोंयच्या राज्यपालान गृहमंत्र्याक दिल्ल्या पत्राक गोवा फाउंडेशनान हरकत घेतल्या. गोवा फाउंडेशनान राज्यपालाक म्हटलां, ह्या पत्रांतल्यान तुमी गोंयकारांचे, खण कामगारांचे आनी गोंयच्या फुडल्या पिळगेचे हित मतीत घेवंक ना. गोवा फाउंडेशनाच्या ह्या प्रस्तावाचेर खणींच्या संदर्भात पुनर्विचार करपाचे राज्यपालान उतर दिलां. गोवा फाउंडेशनान राज्यपालाचे नदरेक हाडून दिले की एकीवटेन सुप्रीम कोर्टाच्या 2018च्या आदेशाच्या विरोधात पुनरावलोकन याचिका दाखल केल्या, जाल्यार दुसरे वाटेन कायद्यात बदल करपा खातीर केंद्र सरकाराक 6 पत्रां धाडल्यात. ह्यो दोनूय गजाली एकामेकांक विसंगत आसात. तातूंतल्यान सकारात्मक अशें कितेंच घडचें ना. 2037 मेरेन भाडेपट्टी वाडोवपाच्या उपाय येवजणांक लागून कांय थारावीक मिनेरांकच ताचो लाव जातलो. महामंडळ स्थापन केल्लें जाल्यार आदल्या लीज होल्डरांच्याच मस्ट रोलांचेर काम केल्ल्या कामगारांक भरती करून सगळ्यांक कायमच्यो नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाच्यो. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.